नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हिस्पा भायर उदकाची बिलां आयिल्ल्यान नावेले दवल्लेचे लोक चाळवले। पेडण्याचे लोक उदका खातीर काडटात वळवळे। उदका पुरवण नेमान नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच जाल्यात हाल। सोन सड्या वयलो कोयर लासून 40 लाखांचे जाले लुकसाण। टपाल मतदाना खातीर भायल्या राज्यान आशिल्ले मतदार गोंयान। 100 पुलीस कर्मचारी बस प्रवास न्हयकारून स्वखर्चान पावले गोंयान। गोंयान 8 ते 9 मार्च मेरेन आसतले ढगाळ वातावरण। आडवेळा पावसाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्ली शिटकावणी। सोमार सावन म्हळ्यार 7 मार्चाक गोंयान कोंकणी नाटक सर्तीची सुरवात। आनी आता खबरो विस्तारान। फाटले 6-7 म्हयने जाले नावेली आनी दवल्ले वाठारांतल्या लोकांक हिस्पा भायर उदकाची बिलां येतात। आदीच उदक सारकें येना, तातूंत उदकाची बिलां लेगीत तांकां 6 म्हयन्या उपरांत येतात। चड बिल आयिल्ल्यान नावेले दवल्ले वाठारांतले लोक चाळवल्यात। वेंचणुके उपरांत सगळ्यांक नेमान उदकाची बिलां दर म्हयन्याक येतलीं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, पूण आजून तशें कितेंच जायना अशें लोक सांगतात। म्हयन्याची बिलां वेळार दिना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यान वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। उदका बिल यूनिट वाडयताय न्हू तुमी। आम प्रेशरून ना, आमगे ऊस घर आहा, आमगे फॅमिली आहा, आमगे फॅमिली उदक पावना। आजचो ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने जाले उदका प्रेशरून ना। आज 2-3 दीस जाले म्हाका प्रेशर उदक ना आमगे घरा। आनी दुसरें कितें गव्हर्मेंटान ते मंथली आमी बिल दिले न्हू जाल्यार तो स्लॅब वाडना। मनशाक कितें एवरी मंथ भरून सारको पडटा, युनिटी क्रॉस जायना। क्रॉस जाल म्हणटरी कितें ते 6 म्हयन्यान बिल कितें दिता ते युनिट क्रॉस जाता, लोकांक पयशे घेवपाक मेळटा न्हू ताका। आनी सीएमान सांगलें ती उतर कित्याक चेंज केलें ताणें, इलेक्शना उपरांत आमी बिल सारकें येता म्हणलें ताणें। आजून बिल येयलें ना आनी गरीब मनीस आहाय ते कितें करतले। हे बिला बाबतींत उलोवप म्हळ्यार आतां म्हज्या हातीन एक बिल आहा 15,160 रुपया। हें बिल हांव नको PWD डिपार्टमेंटा कडेन जे मनीस जे आहाय ते बिल दिवपाक येताय तांकां 7 म्हयने लागताय बिल दिवपाक। सो तुमकडे विलेज वायज मनीस नाय धाडपाक। जरी तर विलेज वायज नाय जाल्यार तुमी स्टाफ वाडोवपाक जाय। इवन तुमी आतां हें बिल धाडलें ही फकत चोरी, कित्याक युनिट जरी तो जेन्ना वाडटा न्हू तेन्ना तांकां इनकम चड येता, ताका लागून ते धाडनाय। एक तर स्टाफ घेवपाकूच जाय एनी हाव, आनी एवरी मंथ बिल दिवपाक जाय। नाजाल्यार आमी दवरकार डायरेक्ट PWD वयतले आनी स्ट्रायक करतले। आनी कोण JE कोण आहा ताका, नाजाल्यार PWD कोण इंचार्ज मेन आहा SC कोण आहा तो ते काडपाचो आनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें, कित्याक हें बिल आमकां फारीक करूंक जायना रे। पेडण्याचे लोक उदका खातीर सद्याक वळवळे काडटात। उदका पुरवण नेमान जायना देखून लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। रांदच्या खातीर सोडून दियात, पिवपा खातीर लेगीत उदीक ना। कामा खातीर उदकाचो उणाव आसा। उदक नाशिल्ल्यान थळावी बायलां सामकी तिडकल्यात। नळाक उदकूच ना। थळावो लोकप्रतिनिधी उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला। ह्या विशीं कितलेशेच फावट कागाळ केली पूण कोणूच कानामनार घेवपाक तयार ना अशी थळावी बायलां सांगतात। दुसऱ्या वाटेन टँकरान उदकाची पुरवण करता अशें सांगून उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी वेळ मारून व्हरतात। प्रत्यक्षांत उदक काय मेळना। सद्याक पेडणेचे लोक माऊली देवस्थाना कडेन आशिल्ल्या तळयेंतल्या उदकाचेर निबून आसात। आमची
जर पाणी आमकां पायपलायनीनसून येता जाल्यार तुमी कित्याक सोडिना? तुमी वचना कित्याक थंयसर? तुमी वचन एक दीस स्वताहून सोडून बघा. जर स्वताहून सोडून जर पाणी आमकां येयना न्हू जाल्यार पायपलायनीन फॉल्ट आसा अशें आमी मान्य करता. आमकां टँकरान पाणी घेवपाक आमचे कडेन धाकटी आयदनां, कित्याक आमी पयलीं केव्हाच टँकरांनी पाणी घेवंक ना. ह्या आतांच गेल्या म्हयन्यान मात्सा घेतला आनी ह्या म्हयन्यान माझा ह्या तिसरा पाणी टँकराचा ना. गेल्या म्हयन्यान 2च फावटी घेतला. आता नवीन मार्च स्टार्ट जाला न्हू. ह्या टँकरान माझा ह्या फर्स्ट एकच 6 बालदे आयज 6 दिसांनी 6 बालदे. 6 बालदे 4 दिसांक कशें पावो? आमकां येयना आता 2 महिने आले, पण ते दिसा ऑफिसान झगडान येयला न्हू. 5 दीस पाणी येयला. थंय ऑफिसान आसतना 11 पाणी येयला आनी सगळी आयदनां टाकी बिकी भरली. नळाक उदक येयलें? हो, नळ गेला 11. हे ऑफिसानच मी फोन करून पाणी घरा येयला म्हणून सगळी त्यांनी टाकी बिकी भरली. म्हणजे उदीक सोडटा ते सामके प्रेशरान सोडिना म्हणून येयना. 5 दीस येयला. हेंका फुडें येवंक ना, आमकां येयला. आमकां थंय घरा आमकां 5 दीस येयला आनी परत आता 6 दीस जाले आज. आणि टँकर उदक दिता तुमकां रेग्युलर दिता? 6 बालदे दिले आमकां. 6 बादले दिल्यो. आज 6 दिसांनी घरा पर्यंत वयता टँकर? घरापर्यंत वयता. चढ खूप पडटा आणि आयदनां आमची ल्हान न्हू टँकरांनी घेवंक यार. शुक्रारा दिसा मडगांवांत सोनसड्या वयलो कोयर लाशिल्ल्यान 40 लाखांचें लुकसाण जालां अशें नगरपालिकेन सांगलें. हजाराच्या प्लास्टीक बीन लासून गोबोर जाला. शुक्रारा लागिल्ल्या ह्या उज्यांत वीज, केबल आनी हेर साधनांचो लासून इबाड जाला. मडगांव नगरपालिकेन 50 लाखां वयर लुकसाण जाल्ल्याचें सांगलां. तशेंच 1 वा 2 मनशां उज्यान लासल्यात ती 2य मनशां सारकी जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती नगरपालिकेन दिल्या. पावर ट्रान्सफॉर्मर इबाडिल्ल्यान व्हड लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती नगरपालिकेन ह्या वेळार दिल्या. गोंयांत टप्पल मतदाना खातीर येवपी गोंय पुलिसांच्या भारतीय राखीव दळाच्या 100 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी बस प्रवास न्हयकारून स्वताचो खर्च करून विमान आनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपाचें थारायलें. ते आयतारा सांज मेरेन म्हळ्यार आयज सांज मेरेन गोंयांत पावतले. गोंय ते उत्तर प्रदेश हो सुमार 2000 किलोमिटराचो प्रवास करून आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी आपणाक जाल्लो त्रास सांगलो. ते आयकोन तांच्यांनी स्वखर्चान येवपाचें थारायलें. जाल्यार 25 जाण गोंयांत विमानान शेनवारा दाखल जाले. तातूंतले 75 जाण आयतारा सांज मेरेन म्हळ्यार आयज सांज मेरेन रेल्वेन येवपाचे आसात. तशेंच बशींतल्यान येवपी कर्मचारी 9 मार्च मेरेन गोंयांत पावतले अशी म्हायती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळ्या. गोंयांत 8 ते 9 मार्च मेरेन दीस ढगाळ वातावरण आसतलें. ताका लागून कांय वाठारांनी आडवेळ्या पावसाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एम राहुल हांणी शेनवारा दिली. ह्या दमट वातावरण तशेंच आडवेळ्या पावसाक लागून काजू आंब्याच्या पिकांची व्हड लुकसाणी जावपाची शक्यताय आसा. सध्या बंगालाच्या उपदर्यांत हवेच्या उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाला. फुडल्या 2 दिसांत हो पट्टो तामिळनाडूच्या दर्यादेगेर पावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंय आनी महाराष्ट्रांत पावसाची दाट शक्यताय आसा अशें हवामान विभागान सांगलें. सोमारा दिसा सावन म्हळ्यार 7 मार्चा सावन गोंयांत कोंकणी नाटकाची सर्त सुरू जाता. गोंय कला अकादमी आयोजीत 46वी कोंकणी नाट्य स्पर्धा 2021-22 ह्या वर्सा दत्ताराम सभाघर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या 28 मार्च मेरेन जातली. ह्या सर्तींत 19 नाटकां जातली. ही नाटकां सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली. ही नाटकां पळोवपा खातीर प्रवेशिका सभाघरांतल्या कावंटरार मेळटल्यो. कोविड-19च्या सगळ्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन ही नाट्य स्पर्धा जातली. तर पळोवया ह्या नाट्य स्पर्धेंत वांटेकार जावपी पंगडांच्यो कांय येसायो.
राजा माझा वाटोळा झाला, राजा माझा वाटोळा झाला. हेच ते ना पाटील. वय वय राजा. चल माझे सगळे कपडे बाहेर काढून दवरी. चल माझो धवो ड्रेस काढून दवरी चमक्यांचो. बरं मॅडम. आणि हय मिशन सापडलं. हिंगा जें कितें जावं शकता तितूंतले एक लेगी सोडला हांवें. उकडलो बटाटे आनी फाल्यांक लादी पुसून वयच्या आदी उपकार कर आनी उलय. कदंबा महामंडळान दाबोळी विमानतळार आता प्रवाशांक खातीर एसी कदंबा बशींची सोय केल्या. पयलीं टॅक्सीच्या भाड्याक लागून प्रवाशांक दर परवडनासले. आता प्रवाशांक सरकारी बशींचो लाव घेवपाक मेळटलो. कळंगूट, पणजे आनी दाबोळे विमानतळ ह्या मार्गान बशी वयतल्यो. सकाळी 5:30 वरांचेर कळंगूट, 6 वरांचेर पणजे तर 7:30 वरांचेर दाबोळे विमानतळार अशे बशींचे वेळापत्रक आसा. कळंगूट ते दाबोळे विमानतळ मेरेन 200 रुपया तिकेट तर पणजे ते दाबोळे विमानतळ मेरेन 150 रुपया तिकेट आसतली अशें कळीत केलां. होळये निमतान कोंकण रेल्वे पर्यटकां खातीर खासा रेल्वेचें आयोजन केलां. पश्चिम रेल्वेच्या जोड पालवान केल्ले हे आयोजनांत कोंकण रेल्वेच्यो ह्यो गाडयो सुरत ते मडगांव मजगती येतल्यो. कोंकण रेल्वेन होळीच्या निमतान पर्यटकां खातीर सुरत ते मडगांव मजगती खासा रेल्वे गाड्यांचें आयोजन केलां. गोंया वांगडा कोंकणांत होळये खातीर येवपी प्रवाशांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक हाचो फायदो जातलो. ह्यो गाडयो वलसड, वापी, पालघर, वसई रोड, पानवेल, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, थिये, करमळे ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर रावतल्यो. रेल्वे क्रमांक 09913 आणि 09194 ह्यो 2 गाडयो दर सप्तकाक सोडटले आणि ताचे दर वेगळे आसतले अशें कोंकण रेल्वेन काडिल्ल्या पत्रकांत आसा. रेल्वे क्रमांक 09193 ही सुरत ते मडगांव जंक्शन रेल्वे गाडी 17 मार्चाक सांजेच्या 7:50 सुरतांतल्यान सुट्टली आणि दुसऱ्या दिसा दनपारा 12:30 मडगांव पावतली. तशेंच 18 मार्चाक दनपारा 1:40 09194 ही रेल्वे गाडी मडगांवच्यान सुरत वचपाक भायर सरतली आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी 8:35 मेरेन सुरतांत पावतली अशें पत्रकांत सांगलां. पर्यटकांनी ह्या सोयीचो लाव घेवचो अशें ह्या पत्रकांत म्हणलां. आयतार वास्कोच्या मुंडवेल वाड्या वयल्या श्री ओवळेश्वर गोपाळ कृष्ण देवाच्या वार्षिक वर्धापन दिसाक व्हडा उमेदीन सुरवात केली. सकाळी सगळ्यो धार्मीक विधी जाल्या उपरांत गोंयांतले फामाद कलाकार पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकर, प्रल्हाद गांवस हांची भजनाची कार्यावळ जाली. सांजे 4 वरांचेर भुरग्यां खातीर रांगोळी आनी चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली. तशेंच ललीत कार्यावळ आसतली. हो उत्सव आयतार सावन म्हळ्यार आयज सावन बुधवार 9 तारखे मेरेन चलतलो. 7, 8 आनी 9 तारखेक वेगवेगळ्यो कोंकणी नाटकांचे प्रयोग मुंडवेल वाठारांत सादर जातले. वास्कोच्या मुंडवेल वाड्या वयल्या श्री ओवळेश्वर गोपाळ कृष्ण देवाचो वार्षिक वर्धापन दिसाक व्हडा उमेदीन सुरवात केली. सकाळी सगळ्यो धार्मीक विधी जाल्या उपरांत गोंयांतले फामाद कलाकार पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकर, प्रल्हाद गांवस हांची भजनाची कार्यावळ जाली.
सुदर्मणे नमः खण्डपरिषवे नमः दारुणाय नमः ऋणप्रदाय नमः दिवस्पृष्टे नमः सर्वसत्यागाय कवीराय नमः गहनाय नमः सुप्ताय नमः चक्रगदात्राय नमः तेजसे नमः वक्राय नमः ज्योतिरादित्याय नमः ह्या फावटी आमी आमचो उत्सव मोठ्या प्रमाणात करपाक केला कित्याक ह्या फावटी आमकां मातशें कोविडान मातशें रिलीफ मेळ्ळेलें आसा तर आमी सकाळीं आमचो आयज वाडदिवस जालो आनी आतां सांजची आमची पुजा आसतली दिवजां आसतली मागीर भजन आनी आमी महाप्रसाद केला गेल्या 2 वर्सां आमकां कांयच अशें प्रोग्राम करूंक मेळूंक ना बरी मोठी अशी पुजा करूंक मेळूंक ना आमकां आनी आमकां अशें भाविकांचें मातशें आतां बरें सहकार्य मेळ्ळें की ह्या फावटी आमी एक बरें अशें पुजा प्रोग्राम करपाचें आनी आमचें आतां आयज पुजा जावन फाल्यां आमचे एक 5 दीस प्रोग्राम आसतले तर हांव तुमच्या सगळ्या भाविकां कडेन मागता की तुमी आमचे येवन तीर्थप्रसादाचो आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवपाचो आनी अशें आमकां फुडें अशें तुमी मोठे व्हडले सहकार्य करपाचें आनी आमच्या 5 दीस प्रोग्रामाक तुमी येवपाचें. सरकाराच्या CZMP आराखड्याक शापोरांतल्या नुस्तेकार संघटनेचो तशेंच थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार संयुक्त राष्ट्राच्या समिती कडेन पावयतले अशें मायकल डिसोजान बायोडायवर्सिटी संघटनेचो अध्यक्षान सांगला. राजन घाटे, संजय बर्डे आनी सत्यवान हरमलकर आनी बलभीम मालवणकर हांणी If this turns into a law, I cannot do anything. But if it doesn't come as a law, I can take up this matter up to Goa State Biodiversity Board, from there to NBA, which is a national board biodiversity authority, and ultimately, if required, we will approach the United Nations because India is being funded by United Nations under all these things. Government is not spending its money. असे मागता की जे जनते कडेन सगळे आख्या गोंया कडेन एका जाती लागना काती लागना कांय लागना एका फक्त एकवट लागता एकवट जर तर आमकां हांगा गोंयांत जियोंक जाय आनी गोंयकारपण तर आमकां राखूंक जाय जाल्यार जे काणकोणचे पद ते जे आमचे रिवर मांडवी रिवराचे ते आमचे साळ जशे आमचे केरी जे कोण पॉयंट जे दर्या कुशीक जे जावं कोणूय जावं तेका एका जात कात काय ना जर तर आमकां हे गोंयांत जाय जाल्यार सगल्यांनी एक दीस ठरोवन सगळे जनतेन गोंय कितें आनी गोंयपण कितें पळय तें दाखोवन सगळे एकवट पणजेन येवन सगळे गोवोरमेंटाक दाखोवंक जावं कित्याक आमी हे दिल्ले आहा सिग्नेचर इतकी आनीकूय आमचे कडेन हेजेर तेंच्यानी कोणाक कितेंच धाडूंक ना कांयच करूंक ना कोणेंच एक्शन घेवंक ना आनी म्हणटा फक्त कितें हें तर 150 मिटर तर हांगाल्यान ओडून गेले जाल्यार गोंय उरलें कितें आहात गोंय 100 मिटर आनी 150 मिटर गोंय ओडूंक सोदता जाल्यार तो कायदो कितें चिता जनता तुमचे कडेन मागता हात जोडून. हवामानान जाल्ल्या बदलाक लागून आंबो तशेंच काजूच्या पिकावळीक फटको बसला. फेब्रुवारी म्हयन्या मेरेन शिंयाचें वातावरण आशिल्ल्या कारणान तशेंच कांय दिसा पयलीं पावस पडिल्ल्यान आंब्याचो आनी काजूचो मोहर गळून पडला. 8 मार्च ते 10 मार्च मेरेन परत गोंयांत पावस पडूं येता अशी शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या. बंगालाच्या खाडीत उण्या दाबाचो पट्टा तयार जाल्ल्यान हवामानान बदल जाला आनी त्या खातीर गोंयांत पावस पडूं येता. ह्या फाटभुंयेर आंबो, काजू, सुपारी तशेंच हेर हंगामी पिकावळ इबाडपाक शकता. हाचो फटको थेट हे पीक घेवपी शेतकारांच्या उत्पन्नाचेर जातलो असो हुस्को शेतकारांनी व्यक्त केला. इतल्या मजगतीं शेतकी जाणकार सचिन तेंडुलकर हांणी फळांच्या पिकावळीचेर पावसाचो संमिश्रीत परिणाम जावं येता अशें म्हणलां.
मडगांवच्या खारेबांद वाठारांत शेनवारा दनपारा एका चलतेक गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागिल्ल्याचे कळटकीर गाडयेंतले प्रवाशी भायर सरले म्हूण वाटावले, नाजाल्यार व्हडलो अनर्थ जावपाचो. उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावता म्हणसर गाडयेचो लासून गोबूर जाल्लो. आमकां इन्फॉर्मेशन दिला तो कितें इन्फॉर्मेशन येयलें गाडी इन्फॉर्मेशन आमकां कोण दिलें आनी इन्फॉर्मेशन दिवन आमी पावल्या. हय कित्याक उजो लागलो म्हणून सांगलें गाडी हय मागीर उजो लागलो म्हणून आमी येयले. मागीर आतां पालयलो तुमी हय पालयलो म्हणून आमच्या पयलीं हय ट्रॅफीक जाम जाली. कोण इंजर्ड बी कोण जाला इंजर्ड बी कोण जावंक ना. इंजर्ड कोण जावंक आदलो क्रिकेट खेळाडू आनी कर्करोगाच्या दुयेंसांतल्यान बरो जाल्लो युवराज सिंग हांच्या यू-वी-कॅन फावंडेशन, SBI फावंडेशन आनी गोंय सरकार हांच्या जोडपालवान गोंयान 8 मार्चाक म्हळ्यार बायलां दिसा निमतान डिजिटल माध्यमांतल्यान गोंयच्या 6 वाठारांनी स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर आयोजीत केला. स्तन कर्करोगाची बेगीन आनी नियमीत तपासणी करप हो ह्या शिबिराचो मुखेल हेत आसा. 8 मार्च 2022 ह्या दिसा स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर गोंय शिक्षण संचालनालय पर्वरी, सरकारी महाविद्यालय केपें, PES कॉलेज फोंड्या, न्यू एज्युकेशन हायस्कूल पेडण्यां, वेदांता मार्शेलांत आनी भौशीक भलायकी केंद्र काणकोण हांगा NCD शिबीर जातलो. अशा 6 वाठारांनी ही शिबिरां जातली. ही शिबिरां सकाळी 10 ते दनपारां 2 मेरेन जातली. तशेंच ह्या शिबिरांत कोण वांटेकार जाता ताका फुकट स्क्रीनिंग मेळटलें. 9 मार्चाक म्हापशांतल्या उत्तर गोंय जिल्लो आजिलो हॉस्पिटलांत सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन फुकट स्तन कर्करोग स्क्रीनिंग शिबीर आयोजीत केलां. पांच मार्चाक थंडीचो हंगाम सोंपिल्ल्यान गोंयान आयज तापमान 36 अंशाचेर पावला. आयज पणजेन तापमान 36.1 अंश नोंद जाला. फाटल्या कांय दिसांच्या तुळनेत ह्या म्हयन्यांत अर्दो अंश चड आसा. ह्या वेळार मार्च म्हयन्यान पणजेचें तापमान 36 अंशा परस चड आशिल्लें. ह्या फावट मार्च म्हयन्यान पणजे हांगा 39 अंश चड तापमानाची नोंदी जाल्या. राज्य महामार्गा सकयल्यान दिवचलच्यान वचपी बायपास रस्त्या मदीं येवपी वाठादेव न्हंयचेर मिनी पूल बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. बायपास रस्त्याच्या कामाक लागून रस्त्याची माती आनी फातर न्हंयेन कोसळटाले, देखून न्हंय पुरत म्हूण भंय निर्माण जाल्लो. हाका लागून न्हंयत आसपावपी जिवांचेर संकट आयिल्लो. मात मिनी पुलाचें काम हातांत घेतल्या उपरांत न्हंये वयलो संकट टळ्ळा. नमस्कार, गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. हांव सद्या जे सुवातेर उबो आसा ती सुवात म्हळ्यार स्टेट हायवे खाला वचपी बायपास. ह्या बायपास रस्त्याचें काम सद्या नेटान चालू आसा. ह्या बायपास रस्त्याच्या मदीं दिवचले न्हंयेक मेळपी ही वाठादेव न्हंय आसा. ह्या बायपास रस्त्याच्या कामाक लागून रस्त्याची माती आनी गुणे वचून ही न्हंय पुरत वताली. ताका लागून थळाव्या नागरिकांनी भिरांत उक्तायिल्ली. म्हयन्या पयलीं सभापती राजेश पाटणेकर हांणी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या स्थितीची पळोवणी केल्ली. ताचे उपरांत तांणी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आदेश दिले आनी फाटल्या कांय दिसांतल्यान
ह्या बायपास रस्त्याच्या मदीं येवपी न्हंयेचेर मिनी पूल बांदपाचें काम सध्या चालू जाल्लें आसा. तुमी पळोवंक शकतात ह्या पुलाचें काम कशें चल्लां तें. जुंता हावजान खूब विभागां आसात, पूण एक टॉयलेट लेगीत सारको ना. गेले 8 दीस जाले लिफ्टान काळोख आसा. लिफ्टीन सगळे कर्मचारी यो वच करतात, पूण ह्या लिफ्टीचेर कोणेच लक्ष घातलें ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. जुंता हाऊस ही पणजेची बरीच पोरणी आणि फामाद इमारत. ह्या इमारतीत चडशी सरकारी कार्यालयां आसात. सिव्हिल रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ह्या सारखी महत्वाची कार्यालयां हे इमारतीत आसात. इतलेच न्हय तर वुमन कमिशनाचे कार्यालय लेगीत ह्याच इमारतीत आसा. पूण ह्या इमारतीची अवतिकाय पळयत जाल्यार कोणूच ही सरकारी कार्यालयांची इमारत म्हणचो ना. ह्या 7 माळी इमारतीत लिफ्ट आसा, पूण ह्या लिफ्टीन आशिल्ली लायट मात फाटले 8 दीस जाले पेटिल्ली पळोवंक ना. देखून हांगासर आशिल्ल्या महिला कर्मचाऱ्यांक लिफ्टींतल्यान वचपाचो भंय दिसता अशें तांणी गोमंतकाच्या प्रतिनिधीक सांगलें. ह्या इमारतींतल्या कर्मचाऱ्यांनी हे विशीं कागाळ करून लेगीत हांगा कसलीच सुधारणा जायना. इतलेच न्हय तर हांगासर आशिल्ल्या शौचालयाची लेगीत सामकीच अवतिकाय जाल्या. दारां मोडल्यात, शौचालया भितर सगळे कडेन उदक साणिल्ल्यान शौचालय बुरशें जालां. एकूणच पुराय इमारतीक सुदारणेची गरज आसा. ही सरकारी इमारत, ताची अवतिकाय ही अशी. सरकाराकूच जर सरकारी इमारतींची जतनाय घेवपाक जमना जाल्यार सुंदर गोंय, सोबीत गोंय कशें आनी कोण करतलो? गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. पणजे शाराक स्मार्ट सिटी करपाच्या हेतान गोंय सरकारान नेटान काम सुरू केलां. 180 कोटी रुपया खर्च करून पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम एप्रील मेरेन पुराय जातले अशी म्हायती गोपां कडल्यान मेळटा. खरें म्हळ्यार मार्च म्हयन्या मेरेन हें काम पुराय जावपाचें आसलें, मात आतां ताका कळाव जाला. गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम सध्या सुरू आसा. ह्या अस्थापनाचे कमांड आनी कंट्रोल सेंटर पणजे आल्तीन भागांत आसा. मात थळाव्या लोकांचो विरोध तशेंच इंटरनेट प्रोवायडराच्या निवेदे खातीर स्मार्ट सिटीचें काम आडकून उरिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तो आयलो तो खेळो आनी ताणें सगळ्यांची मनां जिखलीं. अशेंच रविंद्र जडेजाचें बॅटिंगय वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. जडेजान मोहाली टेस्टीच्या पयल्याच दिसा श्रीलंकेच्या बॉलरांक आपल्या सामकार नतमस्तक जावपाक भाग पडले. जडेजाच्या नाबाद 177 धांवड्यांच्या बळग्यार भारतान आपलो पयलो डाव 574 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. जडेजाची 177 धांवड्यांचो खेळ ताच्या कारकिर्दींतलो सर्वोत्तम खेळ थारलो. रवींद्र जडेजा आणि रविचंद्रन अश्विनान दुसऱ्या दिसा भारताक दणक्यात सुरवात करून दिली. सुरवातीपासूनच जडेजान श्रीलंकन बॉलरांक नाकापुरो केले. जडेजा फाटोफाट अश्विनानय श्रीलंकन बॉलरांचेर आक्रमण केले. ताच्या फाटोफाट अश्विनानय अर्दशेकडो पुराय केलो. जडेजा आणि अश्विनान 7व्या विकेटी खातीर 130 धांवड्यांची दमदार भागीदारी केली. ही जोडी भारताक धांवड्यांचो दोंगर रचून दिताली अशें दिसतालें, पूण लंचाच्या कांय वेळा आदी अश्विन आउट जालो आनी ही जोडी फुटली. उपरांत आयिल्लो जयंत यादव स्वस्तात आउट जालो. ते उपरांत मोहम्मद शमीन जडेजाक बरी साथ दिली. जडेजान शतकी खेळ करून आपले आक्रमण चालूच दवरले. जडेजा आता 200 ठोकता अशें दिसताले, पूण जडेजा 177 धांवड्यांचेर खेळटाना भारतान आपलो डाव घोशीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोईलपार न्हंयेन काल मेल्ले मान्ये मेळ्ळे. 4 दिसां आदी 2 मान्नी मेल्लीं. रान खात्यान पंचनामो करून पोस्टमार्टमा खातीर मेल्ले मान्य धाडलां. ताचो अहवाल आयल्या उपरांत ते कशें मेले ताचें कारण कळटलें अशें रान खात्याचो अधिकारी गांवसान घडणुकेची सुवातेक भेट दिवन सांगलें.
फाटल्या खेपे 2 मानगी मेल्ली जाल्यार तशें कोणेच आमकां सांगूंक ना अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. बोईलपार न्हंयेक कुशीक सध्या उदक शिंपणावळ खात्या वतीन 2 पंप हाऊस उबारपाचें काम झुजा पावड्यार हातान घेतला. ह्या वावराक लागून न्हंयेचें उदक खुदळ जाला आनी नुस्त्या वांगडाच हुतां मानगी मरतलीं अशें आमी सरकाराक खूब खेपे सांगिल्लें. फाटले खेपे 2 मानगी मेल्ली ती DCPचे बोटेक लागून मेल्ली असो दावो बाबुराव गाड हाणें केला. मी इतके दीस आराडटा की हयसले हे गडूळ पाणी जावन हे नुस्तें मरता ते नुस्तें पकडपी ती हुदा म्हणटा आमी तांकां ती मरतली सो मगरी मरतले अशें आमी इतके दीस आतां आरडत आहा. इतके गडूळ पाणी जाल्ले आहा ते आमी फोटो सुद्दां काडले तेजे आनी दाखयल्ले आहा. गेल्या हेका 2 दीस जाले मगरी 2-3 मेल्ले पूण हय ते आतां भरती येता ते होऊन गेले आनी ही आतां ऑलरेडी एक हूंय मेल्ली आहा की जी हूंय वयर चडटा मातयेचेर तेंचे ते बकेट लागून तेच मेले अशें दिसता कित्याक ते मगरी वयर ऑलरेडी हे मातयेर बी भोंवता पूण म्हाका दिसता ते बकेट लागली तेंचे शवाळ्याची आनी मेल्ली आहा. अशी जर हे मगरी प्राणी जर हे नुस्त्यांतले मरांक लागले जाल्यार कितें करपाचें भविश्यांत हे कितें आसतलें न्हंयेत हे जीव जंतू सगळे मरानूच वयतले. आतां हे बघ इतले गडूळ जाले की तांकां बिचाऱ्या त्या जीव जंतूंक श्वास सुद्दां घेवपाक मेळना आसतलो ह्या उदकांत. तेन्ना लोकांनी जागे जावचे अशे हे आमचे जर प्राणी मरांक लागले जाल्यार कितें जातलें. तेन्ना लोकांक मातशी जाग येना कितें चल्लें हें आतां हेचेर येवन फॉरेस्टान येवन पळोवपाचें आनी हेचो पंचनामो करपाचो. दिवचले लायन्स क्लबाची 52वी चार्टर्ड नायट दबाज्यान मनयली. दिवचलच्या हिराबाई झाटये सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्याक लायन्स क्लबाचे प्रांतपाल श्रीकांत मोरे हाजीर आसले. ह्या सुवाळ्यांत कांय मानेस्तांचो भोवमान केलो. लायन्स क्लबाचे प्रांतपाल श्रीकांत मोरे, उमेश झाटये, सुरेश झाटये, दोतोर कायरो, शैलेश बुरये आनी हेर मानेस्तांच्या हाजिरेन सुवाळ्याचें उक्तावण जालें. We are the most successful people in the community. This leadership is there, but then this leadership has to be trained leadership. What international is leading is along with service, that is service I told you, tangible service, impactful service, and at the same time leadership which we have or which we should have has to be a trained leadership. And for that Lions Club International is spending a lot of money, and every now and then there are trainings, there are schoolings, there are workshops. The moment new office bearers are taking their charge, immediately they have to undergo schooling, that is PST schooling, Jersey IC schooling, cabinet officer schooling, where this leadership training is given. So that whatever already leadership is there, that can be developed properly and that can be trained properly. So service, leadership and growth, these are 3 interrelated things. And that is what the international is insisting. We must have very good leaders. Good leaders only can take up the club further ahead. Good leaders only can keep the members together and serve the community. If this leadership is not good, then everything becomes. राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हाणें निवृत्त जाल्ल्या जनरल सुनील रॉड्रिगीस हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. सैन्य अधिकारी म्हूण गोंयच्या ह्या पुतान भारतीय लश्करांक व्हड योगदान दिलां. पंजाबाचे राज्यपाल आनी चंदीगडाचे प्रशासक म्हूण तांणी देशा खातीर उत्कृश्ट सेवा दिल्या अशें राज्यपालान म्हणलां. राज्यपालान सुनीत रॉड्रिगीस हांच्या कुटुंबियांक आपल्यो संवेदना कळोवन तांच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशी प्रार्थना केल्या. तामिळनाडूच्या त्रिची वाठारांतल्या नागापट्टम गांवांत वर्सुकी परंपरे प्रमाण वलांकनी सायबणेची कार रॅली हालींच जाली.
कोरोना महामारीक लागून वेंचीक भाविकांच्या हाजेरींत ही प्रथा गांवकारांनी पाळली। वलंक आनी सायबिणीच्या 10 दिसांच्या फेस्ताच्या काळांत ह्या कार रॅलीचे आयोजन भाविक दर वर्सा करतात। 11व्या दिसा देवीक फुलांची आर्गां ओपून फेस्त सोंपता। ह्या काळांत संवसारभरांतले भाविक सायबिणीचे दर्शन घेवपाक येतात। मात अंदू कोरोना महामारीक लागून भाविकांक सायबिणीचे दर्शन घेवपाक मेळूंक ना, अशी माहिती दर्शन घेवपाक गेल्ल्या भाविकांनी दिल्या। दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल सामको तोंडार पावला। देवाची कृपा तांचेर उरची आनी हो निकाल तांचे वटेन लागचो म्हूण घडये उमेदवार देव दर्शनां घेवपाक लागल्यात। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट। गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाक आता निमणे कांय दीस उरल्यात, पूण ह्या निकालाचो भाजपाक कसलो भंय तर दिसना न्हू। हाचे फाटले कारण लेगीत तशेंच आसा। निकाल जावचे पयलींच भाजपाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातल्या शनी शिंगणापुराक वचून शनिदेवाच्या पांयार माथे टेकयला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शनिदेवाक अभिषेक करून एक सप्तक लेगीत जावना, म्हळ्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान लेगीत 4 मार्चाक शनिदेवाक नतमस्तक जावन आपल्याक मडगांवांत जैत मेळूं दी आनी गोंयांत भाजपाचें सरकार येवं दी अशें गाराणें घातलां। हे वेंचणुकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यासयत काँग्रेस, मगो, आप आनी अपक्ष अशें धरून वट्ट 8 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी गोंयांतले सगळ्यांत चड म्हळ्यार 90% मतदान ह्याच मतदारसंघांत जालें। जाल्यार दुसरे कडेन उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकराच्या मडगांव मतदारसंघात ताची मुखेल लढाय आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांच्या वांगडा आशिल्ली। ह्या मतदारसंघात लेगीत 5 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी ह्या मतदारसंघात सुमार 75% मतदान जालें। देखून आता ह्या दोगांचेर शनिदेवाची कितली कृपा जाता ते येता त्या 10 मार्चाकूच उघड जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावच्या कांय दीस आदीं भाजपाचे आदले मंत्री आनी आतांचे काँग्रेसीचे कळंगूटचे उमेदवार मायकल लोबो जाणें निवडणुका पयलीं भाजपांतल्यान काँग्रेसीन स्विच जाल्ल्यान सगळे गोंयकार चकीत जाल्ले। काल शुक्रारा सांजे काँग्रेस फुडारी मायकल लोबो हाणें दिल्लींत वचून अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाळ हांच्या कडेन सत्ता स्थापने विशीं चर्चा केल्या। फुडल्या कांय दिसांत भाजप आनी काँग्रेसचे ज्येश्ठ फुडारी दिल्लीन वचून आपापल्या पक्षांच्या केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करतले अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या। दिवचल म्हालांतल्या नार्वे वाठारांत कोनाटी वाड्या वयल्या कांय घरांच्या वणटींक क्रॅक पडल्यात। लागींच देवगाळी वाठारांत स्फोटकांचो वापर करून बेकायदेशीरपणान दोंगर फोडपाचें काम चालू आसा। ह्या स्फोटकांच्या आवाजान घरांच्या वणटीक क्रॅक पडल्यात अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कोणाचेच लक्ष ना। रात दीस जावपी स्फोटकांच्या व्हडल्या आवाजाच्या धपक्या वांगडा कोनाटी वाड्या वयल्या घरांच्यो वणटी हालतात अशें थळाव्यांनी सांगलां। हें अशें चालू उरलें जाल्यार गांवांतलीं घरां कोसळटलीं अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। आमच्या गांवांत अशें क्रॅक केलें म्हणल्यार आमच्या गांवांत एक देवगाळी म्हणून आसा दोंगर, त्या दोंगराचेर प्लास्टरींग करप चालू आहा। जिलेटीन येते माती वयर घालीत चालूच आहा तेंचे। तेका लागून म्हाज्या घरांत क्रॅक गेल्यात, बरें व्हडले पैकी क्रॅक गेले। तशेंच सायडीच्या घरांनी लोकांच्या म्हणजे आमच्या घरच्या भितून तेंकां बी क्रॅक गेल्ल्या। तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक सांगता की गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवची। हांव जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें दोगांची नांवां दिली, एक गुरुदास सेटगांवकर आनी एक प्रशांत सेटगांवकर। ज्या मनशाक एका मनशाक हांव मेळोवपाक गेलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें, आपली तूं कंप्लेंट कर आनी ते जे कोण काडटा पळय लोबार तेंची बी कंप्लेंट कर, डायरेक्ट सांगलें ऑन द स्पॉट।
जर सरकारान आमकां जर तेजेर सपोर्ट दिलो ना जाल्यार आमची घरां कोसळून आमी केन्ना ना केन्ना तरी मरतले हे शुवर 100%. व्हडलो आवाज येता आनी आमच्या घराक क्रॅक पडल्या कंप्लीट येवन नाल पोवचे हांवें क्रॅक तुमी तरी नागवे येवन व्हिडिओ घेवन गेल्ले आहा तेन्ना सरकारा कडेन मागता हांव इतलेंच की सरकारान हेंचेर मात तरी कितें तरी काळजी घेवची. भारत देश आझादी का अमृत महोत्सव मनयता खरो, पूण भारता सामकार आजुनूय कांय आव्हानां आसात. गरिबी, निरक्षरताय, लिंगभेद, जातीवाद हे प्रश्न आजुनूय सुटावे जावंक ना. ह्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर दरेका नागरिकान लोकशायेच्या तत्वांक पाळो दिवपाक जाय, अशें मत भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाणें उक्तायलें. राजभवनाच्या नव्या दरबाराच्या सभाघरांत उक्तावण केल्या उपरांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. Even after 75 years of independence, with too many achievements, we still have grave challenges like poverty, 22%, illiteracy, 22%, regional disparities, and also social discrimination in certain areas, and also the gender discrimination in certain areas. These 5 challenges, whatever percentage it may be, we must all understand, seriously respect and work towards eradicating the social evils, bridging the urban-rural divide, and also economically uplifting the poorest of the poor, empowering the woman, and totally eradicating illiteracy. This should be the challenge before the nation and political parties, whichever party it may be. All people should focus and give importance to these aspects. लोकशायेच्या मूल्यांक महत्व दिवन जण एकल्यान वागपाक जाय, लोकशायेची शिस्त पाळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. People will get disillusioned if such things happen. Governor is a constitutional authority. Legislature is a relative body. Parliament is a supreme place where laws are being made. We should respect all these institutions. They are institutions. In democracy, if you don't like any address, you can criticize after the address is over. And if you don't like a budget, you can criticize the budget. Fully, whatever manner you want within the democratic system. And then if you don't like a government, you have to be patient. You can educate and agitate peacefully and wait for your turn. We must have patience to respect the mandate of the people. This should be borne in mind by all political parties. And for violence, physical violence should be totally avoided. भारताच्या उदरगती खातीर नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाक आत्मसात करप तशेंच रिन्युएबल एनर्जी सारख्या स्त्रोतांचो वापर करप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलां. Renewable energy, renewable production, and also the other connectivity. We have air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity. This connectivity revolution also going on. We must further galvanize our movements and see to it that India marches forward and becomes a strong, stable, and prosperous nation. We are all proud of our civilization. India, which was called as Vishwaguru once upon a time, with all its resources, we never attacked the enemy because we don't believe in colonialism. We don't believe in expansionism. We believe in survey and answer. Vasudhaiva Kutumbakam. Share and care is the core of our philosophy. So everybody, they should remember this and this should be practiced.
फाटली 3 वर्सां फोंडकुला पडिल्ल्या मान्ना शिवोल्या रस्त्यार सध्या डांबरीकरणाचे काम नेटान चालू आसा। आता तांच्यांनी 2 कोड घालून रस्तो करपाचे थारायला आनी रस्तो बरो जातलो अशें उपसरपंचान सांगला। पूण ह्या रस्त्यार उदकाची सर्वीस लायन बदलपाची गरज आशिल्ल्यान उदका खातें परत हो रस्तो खणटले आनी उपरांत परत दशा तशीच जातली अशें उपसरपंच विलियम फर्नांडीसान सांगले। लुकसाण भरपाय मेळची म्हूण संघर्श करपी मये वाठारांतले शेतकार शुक्रारा परत एक फावट रस्त्यार देवले। पयलीं आमचे जाल्ले लुकसाण फारीक करात आनी मागीरूच मिनाची येरादारी करपी ट्रक रस्त्याचेर देवयात अशी शिटकावणी दीत किसान सभेच्या बॅनरा सकयल शेतकारांनी शुक्रारा पयरांतल्यान चौगुले मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक मयां आडयले। इतल्या मजगती दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी दीपक वांयगणकार हाणें यशस्वी शिश्टाय केली। 2-3 दिसां भितर शेतकारांच्या मागणींचेर तोडगो काडपाचे उतर ताणें आंदोलन करपी शेतकारांक दिले। ताच्या उपरांत शेतकारांनी आंदोलन स्थगीत दवरले। कडल्यान लांबयली लुकसाण भरपाई मेळिना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड जतीन नाईक आणि कॉम्रेड विक्टर ब्रागांजा हांच्या फुडारपणा खाला शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांक दिल्या। पुलीस डेप्युटी कलेक्टर जाल्यार आमी आनी ट्रकवाले कोण मायनिंग करता कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेचेर आमी FIR लॉन्च करतले क्रिमिनल कंप्लेंट आनी हाचे आमी आतां FIR SP दितले आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवपाची आसा। पण डायरेक्टर ऑफ मायन्सान टोटल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केला एज पर सुप्रीम कोर्ट। पण हे आता ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्यान स्टार्ट केला कोण करता हे आमकां पयलें कळोंक जाय। आतां ट्रक जे आसा पळय तांकां विचारले आमी खंयच्यान तेंचे कडेन एक ऑर्डर ना खंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू केला ते कोणी तुमकां ऑर्डर दिल्या ती सरकाराची ऑर्डर ना ती ऑर्डर दाखोवनी कायदेशीर कितें तर तांकां करूंक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन करूं येता। पण आमची नुकसान भरपाई पयली दिवची आणि मागीर तुम्ही मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन करचे आणि ते बी लिगल करचे। पण ट्रान्सपोर्टेशन ह्या मेन रस्त्या वयल्यान मयेच्या गांवांतल्यान जावपाचें ना हेजेर हो लोकांनी आमकां सांगले नोटिफाय केल्लें आसा की हांगा मायनिंग केन्नाच जानासलें ट्रान्सपोर्टेशन जानासलें। सो आयच्यान आमी टोटल मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता हांगा। नुकसाण भरपाई मेळना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी ताकीद मये वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी 22 फेब्रुवारीक दिल्ली। तशें निवेदनय शेतकऱ्यांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत दिल्लें। 19 मेरेन ही आमची केस मामलेदारान चालू आसा आनी तेजी अजून कितें दखल घेतलेली ना। आमची केस आसा तेच आमी मेमोरंडम फाटीं मोर्चा व्हरोन सुद्दां दिल्लो की आमची ही लुकसाण भरपाई कितें आसा ती बेगीनच्या दिवची हे शेतकारांक जे त्रासान पडल्या तांकां बेगीनच्या दिवची म्हणून तरी परत आमी ट्रान्सपोर्टेशन इल्लीगल परत चालू केलो। आमी परत मेमोरंडम दिलो की आमचे प्रश्न आहा ते बेगीन सोड पण आमकां खंयसरूच विश्वासान घेतले वचना आनी ह्या मेन रोडांच्यान दोशी वाटेनसून रस्ते खणलेले आसा आनी इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन हें चालू आसा लोक धुल्लो खाता आनी आमकां कितेंच फायदो ना। तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी ही लुकसाण भरपाई कितें आहा ती बेगीन दिवची आनी जो पर्यंत दिना तेन्ना तेंच्यांनी हे ट्रान्सपोर्टेशन आहा पळय हो बंद दवरचो। ते पैरा मेरेन रस्त्याची परिस्थिती पळोवपाची आनी मानव कशें जगता धूळ कशी घरान येता आनी कोवीड जवळ सोंपत येयला आतां दुसरो कोवीड सुरू जातासो दिसता सगळी धूळ सगळी घरान भरता येता तेन्ना सरकारान बिचोले पुलीस स्टेशन पर्यंत पैरा मेरेन कशें रस्त्याची दशा जाल्या ती पळोवपाचें आनी ट्रक कशें ते व्हरता ते पळोवपाचें इतल्यान मागणी आनी कितें ते उपाय करपाचो। मायनिंगाचे ट्रक बेकायदेशीररित्या मयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच केल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्याचो त्रास जाता। तशेंच तांणी हाची कायदेशीर नोटीस दाखोवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांकडे केल्या आनी नोटीस जरी असली तरी मयेच्या मुखेल रस्त्यावेल्यान ट्रकाची यो वच करपाक आमी दिवचे नात अशेंय कळीत केला। ह्या आंदोलन थळार पोलीस पावून फुडली चौकशी चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।